आता सध्या आरांबोल सोडून कुशीच्या गावांनी रावतात. पण आरांबोलच्या गावांनी देखा अजून कोणी एंट्री अजून दिवंक ना. सर त्यांचे कितें प्रॉब्लेम जाणा ते बेसिकली रातच्या चूप करून इतले लागीं येतात आनी सारके हे करतात आनी ते फाटीं फुडें कांयच पळयना सर ते सगळ्याच वाटांनी खंयचे तांकां बरें हें धरून तेंच्यान दवरूंक ना. एक मोटरसायकल ड्रायव्हिंग, ड्रग्स, पॉसिबिलिटी आनी परत दुसरें हें आहा पळय सगळं लिस्ट ते आख्खे लिस्टान आमी बरयल्ले आहा. पूण जे आमचे आतां समज रोड आहा हो ह्या दोन एक गाडी ह्या दोन एक गाडी दोशी वाटेन बसतात. इंडियन बसून जर आमची येयली पयले ते सॅक्साचे वयर तांकां विचारतात, ड्रग्साचेर विचारतात. कोणाकूच ते आमचे इंडियनाक ते सोडिनात. आनी ही तर तुमकां फॅक्ट जाय जाल्यार तुमकां आमी अमरेचे हांव तुका फोन मारता. सारके 7 जाली काय ना थिंगा आमच्या हेचेरूच एंट्रन्साचेरूच बिचाचेर थिंगाच ते बसलेले असतात सारके. आनी एका एका घरान ते कमीत कमी 35 ते 40 जाण बसून असतात एका घरान. आनी ते घर आरांबोलान ना तेंचें घर. हे आतां केन्नाच्यान हे 2 वर्सां जालीं. म्हणजे तांकां इतली स्ट्रेंथ आसा दे डोंट दे आर व्हेरी हेल्दी. ते आयकनात सर फिजिकली स्ट्रॉंग आसा सर. आनी तेंचे लागीं सर आयज काल ते सूर्य बिर्य घेवन भोंवतात सर. कळ्ळें न्हू सूर्य बिर्य घेवन भोंवतात आनी ते न्हू तुका मुद्दाम चिडयतात सर. ते पळोवचें पडटलें सगळें कितें ते उनराकय विचारचें पडटलें. म्हज्या कोतान एक चडशे नायजेरियन आसा तांचे कडेन डॉक्युमेंट ना. तांकां एक बेनिफीट मेळटा ते सगळे केसींनी घुसपल्ले आहा. कोर्ट कितें म्हणटा केस जेन्ना हांगा चलता तेन्ना ताका डिपोर्ट करूंक मेळना. दीस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिफोर पुलीस. आमचे कडेन डिटेन्शन सेंटर ना. जर ते हांगासर हें आसा जाल्यार डिटेन्शन सेंटर तरी आसपाक जाय. तें आजून आमचें जायना.